नमस्कार. आज आमी आसात ते फोंड्या म्युन्सिपालिटीचे जे गार्डन आसा त्या गार्डनान आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता आसतली ही ओल्ड बिल्डींग जी पोंडा म्युन्सिपल कावन्सिलाची आनी ह्याच म्युन्सिपल कावन्सिलान एक कावन्सिलर म्हणून पयलेच निवडून आयिल्ले. तेज्या उपरांत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, खासदार, मागीर कृषी मंत्री अशी विविध जे आमगेले पोर्टफोलियोज भुशोवपी स्वर्गीय बाब रवी नायक हे आयज आमच्या भितर ना. शांत स्वभावाचे केन्नाच कोणाक कितें म्हणपी न्ही आनी आमकां सदांच सांगप कोणें कितें म्हणल्यार ताका परतून कोणाक हांवें दिवप अशें सांगप न्ही. कितें जाता कोणें गाळी मारता आनी कितें म्हणटा कितें तुजी केंस झडटा काय म्हणटालो हें झडटा केंस झडटा गाळी मारले. तकली शांत मनशान तकली शांत दवरपाक जाय. तसलें काम करतना ह्या धर्म बरो तसोच ह्या तरा सदांच की केन्नाय कोणा कडेन फागतान सुद्दां बरें आदरान वागपाक जाय आनी तेंचे कडल्यान जी शिकवण घेतली म्हणून आयज आमी हांव तरी ह्या आयज चेअरपर्सन जावपाक पावलो. रवी नायक सर पोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे 1992 अध्यक्ष जाले. हांव ह्या कॉलेजान 1991 जॉइन जालो. हांवें पळयलें की 1992 जेन्ना आमचे कडेन एकूच बिल्डींग आशिल्ली आनी त्या बिल्डिंगेन आमची सकाळची हायर सेकंडरी चलताली आनी सांजची आर्ट्स एंड सायन्स कॉलेज चलताली. आमी सराक म्हणलें ताणें येतकच पळयना बरोबर की एकाच बिल्डिंगेन ही हायर सेकंडरी आनी कॉलेज चलता. त्या वेळार आमचे कडेन कॅन्टीन सुद्दां नाशिल्लें. ताणें म्हाका पयलीं सांगलें त्या वेळेचे आमचे जे प्रिंसिपल आशिल्ले डॉक्टर हेब्रेकर तांकां आमकां सगळ्यांक घेवन सांगलें आतां एक व्हडलें हांगा पयलीं कॅन्टीन बांदया. तें कॅन्टीन बांदतकच भुरग्यांक जेन्ना स्पॅर टायम आसता तेन्ना ते हांगा बसतले, जेवतले खातले प्लस शिकतले म्हूण हांगा बसून सगळे जर्नल हे ते सगळें तांकां कंप्लीट करूंक मेळटलें. आनी आमी एक थंयच सरस्वती आतां जे आमी देवी दवरल्या थंय एक व्हडलें कॅन्टीन बांदलें. ताज्या नंतर हळू करून तांणी आज तर तुमी पळयशात आमचे कडेन एक बिल्डींग आशिल्ल्यो त्यो आज 17 बिल्डिंग्यो जाल्यो. घुमट नांवाचो प्रकारचो आरती स्पर्धा आसा. ही आरती स्पर्धा तेज्या टेन्युअराक जाल्ली स्टार्ट आनी मागीर ती ऑल गोवा सगळ्याक जावले तेन्ना मुख्यमंत्रीचो पात्रांव आनी ते फंक्शन सगळें करून तो आमचे दर वर्सा ते फंक्शनां येताले. म्हणजे गोंयचो पात्रांवच म्हणटा ताका फोंडेचो जालो तरी गोंय ताका पात्रांवच म्हणून वळखतालें. ते एक झुंजार अशें व्यक्तिमत्व आशिल्लें आनी हें व्यक्तिमत्व हे स्वताच्या कार्यकर्तृत्वाचेर वयर सरलेलो तो मनीस आशिल्लो. शिक्षण मळाचेर 2 बिल्डिंगे वयल्यान 17 बिल्डिंगी, विविध कॉलेजी, फार्मासी कॉलेज, बीएड कॉलेज, मागीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजीव गांधी कला मंदिर, ते बायपास, पुलीस स्टेशन, फायर स्टेशन, ते मागीर मामलेदार बिल्डींग, कोर्ट अशें एक विजन घेवन आयिल्ले मनीस. आनी तेणी जी डेव्हलपमेंट कामां केल्या फोंड्या खातीर. 2002 सरान ठरयलें की एकदां आमची अशी मिटींग जाली आनी सरान विचारलें की आनी खंयची कॉलेज सुरू करूं. तेन्ना बीएडाक खूब डिमांड आशिल्ली. दोनूच कॉलेजांनी 1000, 1200, 1500 भुरगे एप्लाय करताले आनी फक्त 200च भुरग्यांक हें मेळटालें. तेन्ना आमी पयले फावट एज्युकेशन कॉलेज सुरू करपाचे प्रयत्न केले. मागीर अशेंच एकदां आमची मिटींग चलता तेन्ना सरान म्हणलें आनी एक आतां कॉलेज सुरू करया. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें गोंयांत 95 फार्मास्युटिकल कंपनी आसा. आमकां फार्मासी कॉलेज जायत जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक नोकरी थंय मेळटली. त्या बरोबर ताणें म्हणलें बरें आसा ही 2006तली खबर. 2006 ताणें ठरयलें की आपूण 2007 फार्मासी कॉलेज सुरू करतलो आनी ताणें इमिजिएटली सगळे स्टेप्स घेतले आनी 2007 फार्मासी कॉलेज सुरू केलें. खासदार निवडून येतकीर रोखडेंच तेजी मनां जी कल्पना आशिल्ली ती अशें सदांच विचार करताले, विजन एक आसतालें सदांच सरा बरोबर हांव पळयतालो की आज खासदार आसा कितें तरी आपूण करतलो. ह्या उद्देशान ते खासदारकीक 1.5 कोटी कितें त्या वेळार मेळटाले पळय ते पयशांचो जनतेक उपयोग जावचो त्या उद्देशान हर्स व्हॅन आनी अँब्युलन्सी 58 हर्स व्हॅन आनी कितल्योश्यो अँब्युलन्सी
अशो घेवपाचो विचार जालो संबंद गोंयभर दिवपाक केलो आनी विचार करूनय ते फॉलोअप करून कलेक्टरा मार्फत ते करून घेतलेय बी आनी सगळ्यो हॉस्पिटल आनी एम्बुलन्स सगळी नॉर्थ गोवा सगळे पंचायतीनी म्हणा म्युन्सिपालिटी म्हणा कळ्ळें न्ही खरी कोणाक गरज आशिल्ली हॉस्पिटलांत कळ्ळें न्ही ते सुद्दां ह्यो एम्बुलन्सी सरांक त्या वेळार दिल्यो रवी पात्रांव म्हणजे असो आशिल्लो की केन्नाय हांव सांजचो हांव थंय येवन बसतालो केन्नाय टायम मेळटा 7 आनी 7 7:30 बसत तर ते 9:30 10 सुद्दां म्हाजे तो बसतालो आमच्यो राजकीय खबरी कांयच ना फक्त असली फकाणां करपाची तेगेले उलापूच तसलें तें फकाणाचें आनी मागीर हांव ताका सदां म्हणटालो पात्रांव आमकां कांय ना रे तूं पात्रांव चाय पिया समोसा खाया म्हणटालो आनी आमकां चणे दिता काय म्हूण हांगा कारण तो चणे आनी भिकणां ही फिक्स तेजी चणे भिकणां आनी मागीर तो कापूर पेटप थंय हे तेगेलें फिक्स सारकें बाकी तेजी उगडास येता तो तिळसांजचो रातचो आनी आमी म्हणून चणे आनी हे चिकन जाय मरे खावया मरे खावपा दितलो पिवपा दिवचो ना खावपा जाय मनशाक खालें आरोग्य बरें उरता कित्याक कितें करूं जायना जाय तितलें करूं जाय कित्याक कितें करूं जायना अशें म्हणटालो आनी हांव फकाणां करता आमी ना रे पात्रांव कांय नाका तुजें आमकां आता तेंचे कडेन जेन्ना होम मिनिस्ट्री आशिल्ली तेन्ना तुमी पळया त्या गुंडगिरीचो नायनाट केलो गोंयान जे दहशत निर्माण करताले त्या लोकांचो नायनाट केलो तांकां बंदखणीन उडयले कालांतरान ते लोक तेजे मित्र जाले पूण बंदखणीन भितर तुरुंगान भितर उडोवपाचें कारण कितें आशिल्लें की तूं बुद्ध शीक तूं तुजें उर्वरीत आयुश्यांनी ते बरेपणान कर आनी ते मागीर भितर उडयल्ले सुद्दां रवी नायकांचे मित्र जाले कित्याक राजकारणांत पळय मित्रूय आसता शत्रू आसता ते आफ्टर 2007 ते परत एकदा सत्तेर आयले नंतर गृहमंत्री जाले आनी 2007 ते 12 बटम तुम्ही सुद्दां पळयला हो हांवें सामको फुड्याच्यान पळयला कित्याक आमी सदांच सरा बरोबर आसताले आनी तेजें काम करपाची एक पद्दत आशिल्ली की डेव्हलपमेंटा बाबतींत तरी इतलो डेव्हलपमेंट एक दीस ते बेकार अशें रावनाशिल्ले आज फोंड्यान येदे व्हडलें ID हॉस्पिटल 242 बेडाचें हॉस्पिटल जें जालां हें तेंच्यांनीच ते फॉलोअप करून इतले वेळार मुख्यमंत्री जे आशिल्ले श्री प्रताप शिंगाणे हांचे कडल्यान बरो सपोर्ट घेवन सामको ते हॉस्पिटलाची तेणी इतले लोकांक लागून एक हॉस्पिटल एक फोंड्यान जावप म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आज उबें आसा 242 खाटीचें हॉस्पिटल जें उबें आसा ते सारको फोंड्या लागून न्ही सबंद फोंड्या तालुक्याचे लोक जावं फोंड्या भायले कुळ्या म्हण मोवाले ते सारके आज तुमी पळयला हॉस्पिटलांत कितली आज गर्दी ते आसता ते प्रमाणे तेजी मोठें एक विजन आशिल्लें ते हॉस्पिटलाचें ते तेणें करून घेतलें सुरवाती पासून जेन्ना ओपिनियन पोलाचें 67 गोंयान जें आंदोलन जाल्लें गोवा महाराष्ट्रान वचचो काय गोवा रावचो ह्या आंदोलनान सुद्दां काल म्हाका एकल्यान सांगलें रवींचो सहभाग आशिल्लो 50% बस सवलत आसत तातूंत तेंचो सहभाग आशिल्लो आनी खरो रवी नाईक जो उदयाक आयलो आनी जें प्रखर आंदोलन ताणें हाताळ्ळें तें भाशा आंदोलन 1986-87 जें पळय भाशा आंदोलन जाल्लें त्या भाशा आंदोलनान रवी नायकाचो पायो ह्या गोंयचे भुमीर इतको खोल पर्यंत रुजयलो की तेका लागून उर्वरीत आयुश्यांत रवी नाईक हो चमकतच गेलो 2015 जेन्ना आमकां अशें दिसलें की आमचे सगळे भुरगे पणजे युनिवर्सिटीन वता आनी ह्या भुरग्यांक खूब ट्रॅव्हल करचें पडटा आनी तांकां नाल्यार MSc मेळना खुबशे भुरगे पयशा खातीर करना बरे शिकिल्ले तेन्ना आमी सराक सांगलें सर आमी MSc केमिस्ट्री सुरू करया सर म्हणालो बरें आसा आपूण तुमकां एक वेगळी नवी बिल्डींग बांदून दिता थंय तुमी MSc सुरू करा आनी 2015 आमी MSc सुरू केमिस्ट्रीन केली 2019 मागीर मायक्रोबायोलॉजी सुरू केली मागीर आमी 2021 PhD सुरू केली केमिस्ट्रीन आनी 2022 आमी मायक्रोबायोलॉजी PhD सुरू केली आनी हळू करून आमचे भुरगे खूब वाडले हांगा आतां सादारणशे एक 2,500-3,000 भुरगे ह्या चारूय कॉलेजीन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्रामान शिकता 5च्या वयर आमचे टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ आसा हो भिंगी पळय जो आसा आनी म्हाजी मिमिक्री पळय जो तो करता केली म्हणून कांय नजो त्याच बराबर कित्याक कितें करूं जाय सारकी करपाक जाय केलें म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना मागीर हांव म्हटलें थंय वयतलो पात्रांव कडेन पात्रांव म्हाका तापयलो पात्रांव म्हाज्या दोळ्यांक पळयतलो हांव पात्रांवाच्या म्हणल्यार पांयांक पळयतलो तो दोळ्यांक पळयतलो हांव पांयांक पळयतलो म्हटलें मागीर पात्रांव हे म्हणटा निवळटा तापयता मातसो तापयतालो तो मागीर तेगेलें तशें कांय ना आनी असो म्हाका दिसता राजकारणी तो की तो केन्नाच कायमचो कोणा शत्रू बी तशें कांय ना तेजें क्षणीक तेगेलें दुस्मानपण क्षणीक आसता वाद जर जालो जाल्यार मागीर तो सगळें विसरता पूण म्हाका तरी दिसता रवी नायकाक तो खंयच्याय पक्षान वचो खंयच्याय पक्षान जरी तुमी पळया मोगोन आशिल्लो मागीर तो काँग्रेसीन गेलो भाजपान गेलो पूण तो गेलो पळय तेजे बरोबर तेजे वोटरूय बी तेच्या फाटल्यान गेले हें सिद्ध जाल्लें आहा कारण तेणी केल्लें
हे समाजान स्वीकारलां म्हणून तांकां निवडून दिलें. सदांच ते म्हणटाले की आनी तेंचे लक्ष आहा की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचें म्हणून. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाल्यार आमकां गोंयांत रेवेन्यू येवपाक शकता आनी जे आमगेले रुरल गांव आसा म्हणल्यार जे सामके सांग्यार केप्यां जावं वाळपय सारकेले लोक पणजे वयता तांकां खंय तरी मध्यस्थी फोंड्या समज जर सब डिस्ट्रिक्ट जालें जाल्यार तेंची कामां थंय जावं येता म्हणून. तुमी तर पळयशात आमकां मोले पासून पेडणे पर्यंत भुरगे येता आनी हे सगळे भुरगे येता आसतना तांकां कसलीच डिफिकल्टी रावंक जायना. हांगा येतकच तांकां बरें कॅन्टिनान जेवण मेळचें, बरें खाण मेळचें म्हणून सवाय भितर आनी माफक दरान आनी बऱ्या क्वॉलिटीचें जेवण ते घेताले. म्हाका याद जाता की 2000 ह्या वर्साक ताणें पणजेंत मेळावो घेतलो. हांबलाचेर मेळावो जालो महिलाचो आनी पेडणे ते काणकोण पोत मेरेन त्यो महिला ते मेळाव्याक बजी आशिल्ल्यो. जवळ जवळ 40,000 बायलांचो मेळावो आशिल्लो तो अंबल मैदानाचेर. हें आमी स्वता पळयलां. आनी अशें करून ताजे उपरांत मागीर फोंड्या एक मेळावो जालो आमचे कुट्टी ग्रावंडार. थंय फक्त फोंड्या तालुक्याचो जवळ जवळ 15 ते 20,000 बायलो बजी आशिल्ल्यो फक्त हांगासर खंयच्यो ह्यो फोंड्या तालुक्याच्यो. थंय एक ताणें मेळावो जालो. अशें करून महिला स्वावलंबी जावच्यो, महिलांनी पांयाचेर आपले स्वता पांयाचेर उबे रावचें अशें तेंचें एक सामकें तेंच्या मनाच्यान ताका हें आशिल्लें. म्हणून ताणें सगळे खांडेपार आसूं, कुट्टी आसूं, उसगांव आसूं, त्या वेळार उसगांव आमकां उसगांव भाग आमकां लागतालो पंचायतीचो. त्या वेळार टिचरी आपले स्वता खर्चान टिचरी धाडटालो सर आनी त्या टिचरीचो पगार बिगार स्वता आपूण दितालो. तुमी आतां जें सांगलां शिका, शिकवा आनी कमवा ही इज द मार्गी व्हॅल्यू. तुमी शिका, दुसऱ्याक शिकयात आनी 4 पयशे जोडा. ही अत्यंत लोकप्रिय जाली, सगळ्या आख्खे गोंयांक लागू जाली. की रवीच्या अशें स्वताचें अशी एक वोट बँक आशिल्ली, रवी नायक वोट बँक. ताका चिन्ह लागनाशिल्लें कारण बहुजनाचो जो पळय कैवारी आसता त्या बहुजनाच्या कैवाऱ्या फाटल्यानूच बहुजन रावता. हेचें कारण कितें तर त्या बहुजनाचें तेणें कल्याण केल्लें आसता. आज मनीस वता स्मृती उरता पूण ना हे रवी नायकाचें जें कार्य पळय आसा हे कितकीशीं दशकां ह्या गोंयच्या भुमीचेर उरतलें. त्या खातीर 1986 जी पळय कॉलेज सुरू जाल्ली ती आमी सगळे चडशे तर तुमी पळयशात आमचे हे भुरगे सदांच सरान म्हणप की हे भुरगे सगळे गोर गरिबांतले विकर सेक्शनांतले. आमचे कडेन 60% वयर जे पळय भुरगे येता ते OBC येता आनी ST समाजांतल्यान येता. थोडेच भुरगे आमचे जनरलांतले येता. 80% ह्यो चलयो आसता. म्हणून ताणें म्हाका सदांच सांगप पळय हांची सगळ्यांची काळजी आमी घेवप आनी त्या खातीर आमची सेक्युरिटी सुद्दां आसली जाल्यार ते सकाळीं खूबदां 9:30 घेवन आमच्या गेटीर उबे रावन पळयताले भुरगे टायमार येता काय ना, टिचरी टायमार येता काय ना. आनी इतलेंच न्ही ते स्टुडंटाक टिचरांक वेवस्थीत सांगप तूं आयला उशीर जालो कित्याक उशीर जालो अशें पळयताले. ती केन्ना केन्ना आमच्यो बसी नासताले तो म्हणटालो आपूण सरकारा कडेन उलयता आनी त्या गांवांनी ज्यो पळय बसी वचूंक जाय त्यो बसी तांकां वतल्यो. सकाळीं हांगा कॉलेजान पावपा खातीर 8-8:30 पर्यंत बसीचो अरेंजमेंट ना गांवांनी जाल्यार आमी करतले. आज फोंड्यान भुरगीं जी तालुक्याची भुरगीं आज स्विमींग पूल तो फोंड्यान नाशिल्लो तो तेंचेच कारकिर्दीन तो आज उबो आसा. आनी आज सबंद तालुक्याची न्ही भायली सुद्दां भुरगीं आज हांगा स्विमींग शिकतात. कितलेशे लोकांक येदो फायदो जाल्लो आसा. येदो व्हडलो स्विमींग पूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय ग्रावंड आसा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमचो ग्रावंड तूं पळयता तो ग्रावंड जालो. ज्यो सरकारी इमारती ज्यो आसा फोंड्यान जितले उबे आसा आज तुमकां दिसता त्यो तेजेच कारकिर्दीन तेणेच ते सगळें करून घेतलें आसा. जावं प्रत्येक वर्सा रस्ते जावं गटरपणा रस्ते सगळे थाकटीकपणान सगळें हें कोणाक सांगनासतना ते स्वता वचोन मुद्दम स्वता वयताले पळयताले बाबा हो रस्तो सारको ना तो आमी बरोबर आसताले कळ्ळो. सो एक दीस असो चाय पिया सामोसा खाया हे उतर जरी सादें असलें तितून खूब अर्थ आसा. तो जे विधानसभेन उलयतालो ताका मिनींग आसा भरपूर. एक सराचे सामकें प्रामुख्यान ज्यो पळय गोश्ट तुमकां सांगून दिसता ती आमचें जेन्ना स्टुडंट कावन्सील इनॉग्रेशन जाता तेन्ना त्या खंयच्याच वर्सा आतां इतल्या वर्सां फाटल्या 10 वर्सां जाल्यार हांव प्रिंसिपल आसा एकूय असो वेळ ना की त्या फंक्शनाक घेवना. कित्याक आपल्याक व्हॉलीबॉल हो खूब आवडटालो आनी आपूण स्टेट लेवल सुद्दां प्लेयर आशिल्लो व्हॉलीबॉलान. आपणें गोंयाक रिप्रेझेंट केला आनी ताका इतली खुशी जाताली जेन्ना आमचे भुरगे जुडोन किंवा कबड्डीन किंवा व्हॉलीबॉलान जेन्ना गोवा युनिवर्सिटीन पयले येताले
तेन्ना तो त्या दिसा आमची जेन्ना प्रायज हांगा आयले की तांचे बरोबर फोटो काडटालो आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे काडून दितालो आनी आमकां सांगताले तांकां कॅन्टिनान वच तांकां जाय तें खावपाक दी आनी तांकां सदांच सांगप पळय शिक्षण एक बाजू आसा पण तुमी खेळाय तातूंत तुमची भलायकी बरी उरतली तशेंच नाटकांनी काम करा पदां म्हणा सगळ्यो बाकीच्यो ज्यो पळय कल्चरल एक्टिविटी तातूंत घेया कित्याक ओवरऑल जर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जातली खंयची जाल्यार फक्त शिकपूच न्ही बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करप आसता. चेअरपर्सन जावन गेलो ती प्रॉपर्टी चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचो आतां नगरसेवक आसा तसो रोय बी नगरसेवक आसा तेंचें कार्य आमी फुडेंचें पळयलां तेकाय लोकां बद्दल बरी सहानुभुती आसा तसलें काम केल्यार तसलें काम कितें अडी येवं लोकांचें तें आयकून घेता आनी म्हाका इतलें सांगून दिसता की जें सरान कार्य केलां तें अशेंच कार्य त्या दोगांनी फुडें व्हरचें कळ्ळें कसलेंय कितें आसूं पूण दोगांनी एकत्र येवन हें काम करचें आनी लोकां खातीर स्पेशली फोंडेकारां खातीर तांणी झटचें जशें सरान कितलीं वर्सां फोंड्यान तो डेव्हलपमेंट विकास जावं बाकीचे लोकां लागून कितें केलां तशेंच तांणी फुडें व्हरचें. जनमानसांत हो मनीस गेलो प्रत्येकाच्या हृदयांत हो मनीस गेलो प्रत्येकाच्या गांवांत वचून त्यांनी ते मागीर कुळू मुणकार कायदे आसूं किंवा भंडारी समाजाचें एकत्रीकरण आसूं आनी तेंची एक कला आशिल्ली. पण 8 वर्सां गोंयांतली जनरल एज्युकेशनांतली NIRF रँकींग घेवपी अशी कॉलेज आमची एकूच आसा. हांवें जशें म्हणलें तशें नेकान आज आमची कॉलेज टॉप आसा A+3.47 CGPA आसा. हें सगळें तर आमी आज एचीव करूंक शकला साध्य करूंक शकला बिकॉज रवी नायक सर जो आमचो PSAचो प्रेजिडेंट आशिल्लो ताणें ज्यो आमकां फॅसिलिटी दिल्यो ताणें जे पळय एनकरेज केलें आनी ताणें जे आमकां मोटिवेट केलें त्या खातीरूच. आदले सुद्दां आमी मेळ्ळे पूण इतलें अशें जाता कोणें घेवंक नाशिल्लें वायट नजर करून कित्याक हें फोंड्या खातीरूच न्ही हेजो संबंद गोंयभर लोकांक हें तर अत्यंत अशें दुख्ख म्हणटा ती काळात 14 तारखेची जी आसा पळय हातूंच इतलें हें नाशिल्लें अकस्मात आपल्या पद्दतीन तो उलोवपी पात्रांव म्हणल्यार फामाद आनी आज म्हाका सांगून दिसता म्हणजे आमी ह्या संवसारान आसा ते एक असो मनशाचें मरण आमकां पळोवपाक दुख्ख जाता हरशीं पूण इतलो लोक तेजो आनी इतले पद्दतीन गोंयचे लोक सामान्य लोक सुद्दां आयले पात्रांव हें पळय सत्तेर आसतना गेलो कळ्ळें दुखेस्त मरण जरी जालें जाल्यार अशें मरण सादारण कोणाक चडशें येना. तेका इतले पद्दतीचें देवान तेका मरण असो हाडलो की आमच्यातलो राजा सारको जगलो तो आनी राजा सारको गेलो. असो रवी नायक ह्या गोंयचे भुमीर परत केन्नाच जावचो ना. अशे विजनरी मनीस आयज आमच्या भितर ना पण खरेंच तेंचे जे लोक आनी उलयता तेजेर कळोन येता की तांकां लोक कितले मानताले आनी त्याच प्रमाणे तेंचे विजन आयज खंय तरी रॉय रितेश घेवन मुखार वयतले अशी लोकांची खूब अपेक्षा आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू.